गावकऱ्यांच्या विरोधाक लागून पैराच्या चिकोडी कुटुंबाक आपल्या एका मनशाचे मरण दिवचल पालिकेचे मडसणभुंयेंत करचे पडले। पूण हे गिरण फुडाराक निवळपाचे संकेत दिसतात। तशे यत्न दिवचल मामलेदारान चलयल्या। मय पंचायत वाठारात चौगले कंपनीत काम करतल्या मजुरांची वस्ती आसा। ह्या वस्तीतल्या कल्लप्पा चिकोडी ह्या मनशाक बिरेस्तारा मरण आयलें। पूण पैरातले भौशीक मसणभुंयेंत निमणे विधी करपाक थळाव्यांनी ताचे फामिलीक खर विरोध केलो। ताका लागून गांवांत वातावरण तापलें। प्रकरण पुलिशेंत पावतकच दिवचलचो मामलेदार पुलीस थंय धांवले। पूण बिगर गोंयकारांक हांगा अधिकार दिल्यार आमकां त्रास जातलो अशें म्हणत थळाव्यांनी आपलो विरोध कायम दवरलो। निमणे दिवचलचे नगरपालिकेचे मसणभुंयेंत व्हरून ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार करचे पडले। पैरांत जल्माक आयिल्लो संजय चिकोडी हो तरणाटो सांगता, 70 वर्सां सावन आमी हांगा रावतात। आमच्या आज्या सावन सगळ्यांचे कुडीन हांगाच विसव घेतला। पूण आतां आमकां घाटी म्हणपाक लागल्यात। आतां आमी भायले जाल्यात। थळावे म्हण सिद्ध करपा खातीर जाय आशिल्लीं सगळीं कागदपत्रां आमचे कडेन आसात। आमकां न्याय जाय जाल्यार पैराचोच रहिवासी अंकुश हळदणकाराचें म्हणणें, पैराची मसुंडी 10 जाणांची, तिची देखभाल आमी करतात। 3 वर्सां आदींच तुमच्या मनशांची कुडी हांगा लासूं नाकात अशें पैरात रावतल्या भायल्यांक आमी सांगिल्लें। तरीकय सगळ्यांनी मेळून चर्चा करून विशय सोंपोव येता अशें ताचें म्हणणें। पळयात दोनूय कडल्या गटांचो वाद प्रतिवाद। आमकां हांगा खूब 70-71 वर्सां जालीं आमी ह्याच गांवांत रावता आनी हेज्या पयलीं आमचें कितें बरें वायट जालें आमी ह्याच गांवांत हें करता, दहन करता तेजें। पण आतां हें कितें जालां, हे गांवचे आनी आमचें मातशें तेडप पडलां। ताका लागून ते कितें म्हणटा, उलभोंग दिना म्हणटा। आतां खंयच्या कायद्यान उलभोंग दिना तें आमकां काय कळना। ते आमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आहा, कितें डॉक्युमेंट आहा सगळें आहा, तरी ते म्हणटा घाटीच म्हणटा। आमकां 70-80 वर्सां 70 वर्सां जालीं। पोर्तुगीज टायमार आमचे आजोबी हांगा येयल्लेलो आहा, तेन्नाच्यान आमी हांगाच आहा आनी तरी म्हणटा हे घाटीच म्हणटा। आमी पयलीं पासून पयलीं आमच्या आज्याक हांगाच घेतला, आमच्या सगळ्यांक हांगाच घेतलं, पिळगेन पिळगे आमच्या हांगाच आहा। आनी आमचे जाले थडगे सुद्दां ते मोस्टली आमचे थडगे सुद्दां पयलींचे तेंचे आहा आनी आतां हे म्हणटा तुमी भायले 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 म्हणटा। आमची मुसंडी आहा पळय पैरा गांवांत, ती आमच्या पैरा ग्रामस्थां तर्फे मेंटेन केल्ली आसता। आमच्या 10 जाणांची कमिटी आहा, पैरा ग्रामस्थांची कमिटी आहा आनी ती सगळे मुसंडी आमी मेंटेन करता। म्हणजे लाकडां जाय पडली किंवा आनी कितें मेंटेन जालें कितें तें सगळें आमी हें पळयता। पैरा गांवचे ग्रामस्थ ते पळय जे आतां कोण ह्या आवटसायडर ते आमच्या कमिटी भितर ना, म्हणजे आमकां कांयच इनवॉल्वमेंट ना तेंचो, ते कमिटीन आनी केन्ना हें ना। आनी फाटले 3 वर्सां जालीं तांकां आमी मॅसेज दिल्लो की तुमी आमच्या हितून तुमी हें करचे ना म्हणून, बॉडी बिडी तुमची कितें तें करपाना। आनी फाटल्या 3 वर्सां ते सदोदीत खंय तरी तेंचे ते अरेंजमेंट करताले। तेंच्यांनी ह्या 3 वर्सां भितर कोणा कडे गांवा कडेन एप्रोच जावपाक लागले की आमचे जर कितें विशय आहा जाल्यार आमकां चुकले सांगा, आनी ते डिस्कशन करून तो इश्यू सॉल्व करपाक लागलो। पैरा गांवांत कूड लासपाच्या वादावेल्यान वातावरण तापिल्ल्यान तात्पुरतो तोडगो म्हण दिवचलच्या मामलेदारान कल्लप्पा चिकोडीची कूड दिवचल पालिकेचे मसुंडेंत व्हरून लासपाचो सल्लो दिल्लो। ते प्रमाण तांणी कूड दिवचले व्हरून निमणे संस्कार केले बी, पूण प्रस्न अजून सुटूंक ना। सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण गांवांत कूड लासपा पासून कोणच कोणाक आडावंक शकना। आतां ह्या विशयाचेर मामलेदारान परतून ऑक्टोबरांत बसका आपयल्या। त्या वेळार कितें निर्णय जाता ताचे कडेन लोकांचें लक्ष लागलां। ह्या विशयाचेर मामलेदार कितें म्हणटा पळयात। Villagers will take an undertaking from the family of Kallappa Chikodi and also other migrants, outsiders who are residing there at Poira Moye, that they will agree to the demands of the villagers of Moye. They will cooperate with them in future, and no such tense situation like law and order situation which had occurred yesterday will arrive in future. And in the month of August, a meeting will be convened by the villagers of Poira Moye, and they will decide whether they will accept the request of the migrant outsiders. Mostly they have told, orally informed today that they will accept. मय पैराच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।